माहे रमज़ान में खुदाया शहर बतहा देख लूं, माहे रमज़ान में खुदाया शहर बतहा देख लूं, माहे रमज़ान में खुदाया शहर बतहा देख लूं। दर वर्षाप्रमाण ह्याही वर्षा रमजान आणि श्रावण बरोबर आयल्यात। जसो हिंदूं खातीर श्रावण तसो मुस्लिम भावां खातीर रमजान। आमकां इस्लाम आणि रमजान महिन्याबद्दल खूप कमी माहिती आसा, तशेंच कदाचित चुकीची माहिती आसा। आज आमी मेळ्या भाईजान इक्बाल मोहिद्दीन हांकां आणि तांचे कडल्यान जाणून घेवया आमच्या मनातल्या प्रश्नांच्यो जापो इस्लाम आणि रमजानच्या बद्दलच्यो। वास्कोचे नामनेचे बिझनेसमॅन इक्बाल मोहिद्दीन हे मस्जिदे नूरचे ट्रस्टी तशेंच वास्कोच्या अंजुमन स्कुलाचे चेअरमॅन। भाईजान, तुमकां आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमान येवकार आणि तुमकां रमजानाच्यो परबी। धन्यवाद। पयली सुवातेचेर हांव सगळे आमचे गोंयचे भाव भयणांक इस्लामीक ग्रिटिंग्स धाडटा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिचे मान्य आसा देवाचो सुख शांती आणि आशीर्वाद तुमचे सगळ्यांचेर आसूं दी। मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमायटी गॉड बी ऑन ऑल ऑफ यू। भाईजान, आज हांव मुद्दाम तुमचे कडेन आयला तुमचे बद्दल जाणा जावन घेवपाक, रमजाना बद्दल जाणा जावन घेवपाक। आणि म्हज्या खातीर हांव एक हिंदू आशिल्ल्यान इस्लाम हो एक म्हणजे वेगळे रिलीजन, तुमचो धर्म, तुमच्या बद्दल थोडेशें म्हाका सांगात। दीप्ती, इस्लामान आमचे एक 5 बेसिक फंडामेंटल्स आसा जे एवरी मुसलमान सगळे वर्ल्डान ताका फॉलो करपा जाय। सगळे पयलें म्हणजे इट इज द इस्लामीक क्रीड, आमी ताका शहादा म्हणटा। इट इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इट्स अ बिलीफ ऑफ द हार्ट ऑफ एवरी मुस्लिम। तिचे मान्य अशें आसा की देव एकूच आसा आणि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजो एक दूत जावन आसा, एक मॅसेंजर जावन आसा। ही आमची पयली बिलीफ आसा। सेकंड, आमचे मुसलमानाक 5 टायम नमाज पडपा पडटा, तुमी जाणा आशिल्ले ते। थर्ड, रमजानच्या म्हयन्यान आमकां रोजा धरपा जाय। फोर्थ, जकात दिवपा जाय, दॅट इज पुअर ड्यू, एक टॅक्स आमी गरिबांक दिता ते कंपल्सरी आसा। आनी फिफ्थ तर आसा लायफान एक पार्टी, तुका जाता जाल्यार पयशे आसा जाल्यार तूं मक्का वचून हज करपाचें। एक 5 आमचे बेसिक प्रिंसिपल्स आसा, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम म्हणटा आमी ताका, ते आमी फॉलो करपा जाय। भाईजान, खुबशे वेळा कितें जालां जाणा की इस्लामा बद्दल खूब थोड्याशा लोकांनी आपल्या स्वार्थाक लागून कदाचित जेहाद हो जो वर्ड यूज केला, की तांचें म्हणणें की आमच्या रिलीजनान आसा की तुमी झगडा, तुमी फ्रिडम घेया। सो ताज्या बद्दल आमकां सांगा, डज युअर रिलीजन खरेंच तुमचें म्हणटा की जेहाद करप, आनी जेहाद म्हणजे कितें? दीप्ती, जिहाद इज अ मिसनॉमर वर्ड, एक रॉंग ताका नोशन दिल्लें आसा। आतां जिहादान मिडियान कितें सांगलां ताका, जिहाद म्हणजे एक होली वॉर म्हणटा ते, एक पवित्र युद्ध। हांव तुका विचारता, युद्ध आणि पवित्रता ते बरोबर एक बरोबर वचूंक शकता काय? इम्पॉसिबल। पवित्र म्हणजे एक देवाचें, एक डिवायन, आणि युद्ध म्हणजे नश्टपण, वायटपण। आनी युद्धान कितें जाता? रेप जाता, मर्डर जाता, लूटमार जाता, इनोसंट जिवाक मारून दिता ते, आनी युद्ध एक दुसऱ्याचेर जावंक शकना। तो जिहाद, एक्चुअली जिहादाचो मतलब असो आसा की तुवें स्ट्रायव करूंक जाय, आपले भितरले ते तुजे कार्नल डिझायर आसा ताका तुवें सप्रेस करूंक जाय, ते एक्चुअल जिहाद, मिनींग ऑफ जिहाद। आतां जिहादान वेगळे फॉर्म्स आसा। सगळे पयलो फॉर्म म्हणजे जिहाद बिल लिसान। लिसान म्हणजे तुजी टंग, टंगाचो एक जिहाद आसता। तुवें कोणाचे बद्दल वायट उलोवपा जायना, कोणाक गाली मारपा जायना, यू हॅव टू कंट्रोल, दॅट इज जिहाद ऑफ द टंग। मागीर आसता जिहाद फील माल। माल म्हणजे तुजे पयशे, ते पयशेचे तुका जिहाद करपा जाय, म्हणजे आमकां जकात दिवपा जाय। गरिबाक टॅक्स दिव म्हणटा ते 2.5%, ते तुवें दिवपाकच जाय। एक करोडपती मनीस जावन ताका जकात दिवपाचें, ताका मिनिमम लाखांनी वयता। तो सांगू शकना आपूण दिवचो ना, आपूण कितें आपले पयशे, तर दॅट इज जिहाद बिल माल, मालाचो, तुजे पयशेचो जिहाद। आनी दुसरो जो जिहाद हा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, म्हळ्यार देवाच्या रान तुवें खर्च करपाचें, बऱ्याक हेल्प करपाचें, ते एक फॉर्म ऑफ जिहाद हा। आनी सगळ्यांत पॉवरफूल जिहाद म्हणटा जिहाद फी नफ्स। नफ्स म्हणजे तुजे डिझायर, ते तुवें सप्रेस करूंक जाय। आमचे भितर एक डेविल आसा, एक शैतान म्हणटा ते आमकां सगळें वायट कामां करूंक लायता, ताका सप्रेस करपाचें जिहाद बीन नफ्स आसा ते खरें जिहाद। आतां हिंगा जिहाद म्हणून एक होली वॉर म्हणून दिला, आनी होली वॉर जिहाद जावंक शकच ना। आनी इस्लामान जिहादाचो
किलिंग जर म्हणटा ते आमी चोयता इस्लाम जिहादे नांवार इनोसंट लोकांक मारता ते खंयच परमिशन ना. तुका कुरानची एक आयत हांव कोड करता. इट इज सुरे मायदा. इट द 5th chapter ऑफ द होली कुरान एंड वर्स नंबर 32. तूं ते कुरान उक्ते करून चोवूंक जाता. तिका क्लियर मेन्शन केल्लें आहा की एक मनशा खातीर तुवें मारले तेका एक मनीस इनोसंट मनीस आहा तेका तुवें समज मारले बिना रिजन. तेजे मिनींग अशें आसतलें की तुवें संवसाराच्या मनशाक मारले आनी एक मनशाक तुवें जीव सालवार केले तेजे तर कांय गुन्हाव नाशिल्लो दुसरो कोण मारपाक गेलो तेका मग तुवें ते जीव सालवार केले हेजो मिनींग आसा की तुवें सगळे मनुष्याची जातीक तुवें जीव सालवार केले आहा. हाजो अर्थ जिहाद जे आसा ते आपले येस तेजे अगेन्स्ट वायट करप ना की दुसऱ्याक इनोसंट लोकांक मारप ना. खंयच परमिशन ना तेजी. आणि एक भाईजान आमी पळयता की आमी हिंदूचे लोक आसा बायलो सगळ्यो देवळान वतात भुरग्यांक घेवन वतात. क्रिश्चन्स चर्चीन बायलांक अलाउड आसा पण इस्लामान बायलांक मॉस्कान येवपाक मेळना मस्जिदीन येवपाक मेळना अशें कित्या खातीर एक रिजन आसा स्पेसिफीक. एक्चुअली इस्लामान मस्जिदा बायलांक स्टॉप करूं ना. आमचे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमान सांगलेलें आसा की जर तुमची बायल मस्जिदीन वचपाक तुमची परमिशन मागता तेन्ना तुमी तांकां परमिशन दिवपाक जाय. तुमी तांकां स्टॉप करूं जायना. तांकां रायट आहा मस्जिदीन वचून प्रे करपाचें. आतां हे मस्जिद सुद्दां मस्जिद नूर आसा हे मस्जिदान वन ऑफ द पयली मस्जिद आहा गोंयान जेन्ना बायलांक आमी परमिशन दिल्लें आसा. हे मस्जिदान बायलां येता रमजानान तरावीची नमाज पडटा आनी फॅमिली बरोबर येता. सो ते एक रॉंग नोशन आहा की बायलांक अलाउड. हां बायलांक सेपरेट एंट्री आसपा जाय मस्जिदान ती फॅसिलिटी आसपा जाय. सेपरेट वजू एरिया म्हणटा हात धुवपाचे पांय धुवपाचे ती एरिया सेपरेट आसपा जाय तांकां आनी वयर येवन फर्स्ट फ्लोराचेर सेपरेट फ्लोराचेर तेंच्यांनी नमाज पळोवंक शकता. मलिका नॉर्मली मुस्लीम विमनांक मस्जिदीन वचपाक मेळना तांकां मस्जिदीन वचून प्रे करपाक मेळना सो तुका कितें वायट दिसना की तुका मस्जिदीन येवन प्रे करपाक मेळना म्हणून. तशें कांय ना. आमी हांगा इन गोंयान आमकां हांगा मस्जिदीन अलाउड आसा. जशी काय ही मस्जिद आमकां अलाउड करता आनी एक मस्जिद आहा जी मारगांव आब्रार मस्जिद आहा थंय अलाउड करता. आनी खंय इस्लामीन हें सांगना की मुस्लिम्सान वुमन्स आर नॉट अलाउड इन द मॉस्क. वुमन्स आर अलाउड एंड इक्वल रायट्स दिला फकत इतले की हिंगा फॅसिलिटी ना म्हणून वुमन्स मॉस्कान येयना. पूण तूं भायर गांवान पळयल्यार सगळे मस्जिदान तुका मेळटलें की बायलां आनी दादले दोगांय मस्जिदान वचून प्रे करतात. आणि एक गजाल नॉर्मली आसा ती म्हणजे मुस्लीम बायलो ज्यो आसा बुरखा घालतात तांचेर ते कंपल्शन आसता अशें कित्या खातीर. एक्चुली बुरखा जे आसा आमचे एक इस्लामीक ड्रेस आसा कित्याक म्हणल्यार ते फूल बॉडी कवर करता. एक एग्जाम्पल हांव दिता की एक डायमंड सदांच कवर आसता न्हू ताका प्रिजर्व करतात आमी बरे भाशेन. तशेंच एक इस्लामान एक वुमन आपली बॉडी बरे भाशेन कवर करता आनी ते प्रेशस थिंग आहा ताका लागून बुरका घालतात. आमी खुबशे वेळा पळयता क्रिश्चन्स भाव आमचे 40 दिसांचो उपास करता. तशेंच आमी हिंदू श्रावण म्हयनो पाळटा जे आमी उपास करता आनी दान दिता अशें खुबशे कितें करता. त्याच प्रमाणे तुमचो रमजानूय आसता न्ही. सो ताजें कशें कितें रमजान म्हणजे कितें एक्चुली रमजान इज अ पवित्र मंथ आसा आमचो एक म्हयनो आसा आनी पवित्र तेजी हेका लागून जाला की हो म्हयन्यान कुरान नाजील जाल्लो देवांतल्यानसून प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पळय एंजल आमी म्हणटा जिब्राईल अलैहि सलाम ताका इंग्लिशीन आर्च एंजल गॅब्रियल म्हणटा ताका तेजे थ्रू कुरान नाजील जालो आनी सगळे पयलो जो आयत म्हणटा आमी ताका ते सुरे अलक म्हणटा. इट इज द 96th chapter ऑफ द होली कुरान. थिंगा प्रॉफिट मोहम्मदाक जिब्राईल अलैहि सलाम येवन सांगले इकरा म्हणल्यार वाच इकरा बिन रब्बिकल फलक फलकल इन्साना मिन खलक म्हणजे वाच देवाच्या नांवान तुका जल्मयला एक कंज्युल्ड क्लॉथ ऑफ ब्लड म्हणजे एक ताते म्हणटा एक फर्टिलायज एग एक एग सून तुका जन्मयला मनशाक तेच्या नांवार वाच. एक रिजन आहा केन्ना रमजानाक आमी पवित्रता दिता. दुसरें हे म्हयन्यान रमजान रोजा आनी जकात हे 2 ऑब्लिगेशन्स आहा हे म्हयन्यान लागू जाता ताका लागून तेजी पवित्र आसता रमजानान. आनी हे रमजान म्हयन्यान एक बरें काम केलें जाल्यार तेजे बॅलेन्सिंग जर आसा ते 70 times to 700 times 700 टायम पर्यंत तुका वाडोवन दिता देव. हय कितेंय बरें काम तुवें केलें जाल्यार ते तितलें वाडोवन दिता. ताका लागून हे म्हयन्यान चडशे लोक तूं चोयतले आमचे मुसलमान भाव केन्ना नमाज पडना जाल्यार हे म्हयन्यान चड पडटा चड दान दिता चड गरिबाक मदत करता. एक मोगाचे भशेन कितें जाल्यार ते आमी माफ करता कित्याक हे म्हयन्यान आमी म्हणटा पृथ्वीचे वयर जर मनीस आहा ताका आमी माफ केले जाल्यार बक्षले जाल्यार
वयर आमचो देव आहा तो आमकां बगतलो, आमकां माफ करतलो. ते एटिट्यूड आसता ह्या म्हयन्यान. आता तुम्ही रोजा म्हणले तर रोजा म्हणजे कितें? रोजा म्हणजे तुम्ही आता सांगले हिंदू भावान मदीं एक श्रावण म्हयनो आसा, क्रिश्चन भावान तो लेंट आहा. इट इज एक जरिया म्हणटा हांव देवाक लागीं पावपाक. रोजान कितें आसता, देव म्हणटा तुमी दीसभर तुमी खाय कर कितेंय करा, पूण हो पर्टिक्युलर मंथान तुमी एक खायनाका, ऑब्जर्व कराय. ते तुमी श्रावणान करता, लेंटान करता. आमकां 3 गोश्टी आमी अवॉयड करपाक जाय. सगळे पयले उदक पिवपाचें ना, जेवपाचें ना, आनी बायल आनी घोवा मदें फिजिकल रिलेशन आसपाक जायना. आनी ते टायमींग आसा फ्रॉम सनरायज टू सनसेट. आनी हितून तो टफ जर आहा आमकां, आमचे दुसरे हिंदू आनी क्रिश्चन भाव म्हणटा तुमी रोजा खूब टफ, म्हणजे तुमी उदक सुद्दां पिवपाक जायना तुमकां, कशें रावता तुमी? तर म्हाका दिसता एक टेस्ट आहा आमकां की उदक पिलें जाल्यार लोकांची म्हणजे भूक मरता, आनी उदक पिवना जाल्यार तुवें तुका खरेंच करता की बाबा ती भूक कितें, ताण कितें तुजें. तेन्ना तुका दिसून येता बाबा एक गरीब जर आसा जाल्यार तुजे कडेन पयशे मागपाक येता, आपल्या जेवणाक पयशे दी, तुका सोंसपाक येता बाबा हो खरेंच भुको आसा, तुवें तें एक्सपिरियन्स केल्लें आसा भूक म्हणजे कितें. आनी आमकां सगळे टफ टेस्टिंग टायम म्हणजे आता तेन्ना आमी वजू करता, हात धुयता नमाजा पयलीं, आमकां तें उदक तोंडान घेवन गागलिंग करपाक पडटा, तोंड साफ करपाक पडटा. तेन्ना आमकां तें सारकेंच रूच येता की उदक आमकां पिवपाक जाय, पूण तूं थर्स्टी आसता, तोंड सगळें सुकलेलें आसता, पूण आमी पिना. कित्याक आमी उपास धरला कोणा लागून? देवा लागून. आमी पिवूंक शकता, फोटोवंक शकता, लोक हांव रोजा आसा रुमान वचून पिवूंक शकता, पूण देवाक फोटो जायना. देव एक आमचे टेस्ट आहा ती वी हॅव टू फॉलो एंड वी आर फॉलोईंग. आनी तुका अजब जातली दिप्ती की कंपल्सरी आसा 12 वर्सां उपरांत, पूण आज इवन 5 वर्सां 4 वर्सांचे धाकटे भुरगे सुद्दां उपास धरता, आपले आपूण धरता. माय बाय म्हणटा नाका तुमी धरनाका, तुमकां जायचें ना, पूण ते म्हणटा ना आमकां जाय धरपाक, आनी धरताय ते. आता तुम्ही म्हणले की 5 वर्साचो भुरगो धरता, सो एक लिमिट आसा की कोणे करपाक जाय आनी कोणे करपाक जायना. तेजी लिमिट आफ्टर 12 years, आफ्टर प्युबर्टी म्हणटा न्हू, एक दादलेपण जातकच बायल आनी लेडीज आनी जेंट्साक ते रोजा स्टार्ट करपाक जाय. हितून तुका एक्झॅम्पशन आहा. आतां एक्झॅम्पशन कोणाक आहा? एक ट्रॅव्हलर आसा, मुसाफीर म्हणटा आमी ताका, एक गांवांतसून दुसऱ्या गांवां वयता, ताका एक्झॅम्प्टेड आहा, ताका त्रास जाता, सैरी करपाक पडना, ते कामाक लागून धांवपळ करपाक पडटा ताका एक्झॅम्प्टेड आहा. तशेंच कोण सीक आहा, मेडिकेशन आहा, वखद घेता, आनी वखद घेवना जाल्यार ती दुयेंस वायट जावंक शकता, ताका लागून सुद्दां एक्झॅम्प्टेड आहा. तशेंच बायलांक सुद्दां मेन्स्ट्रुएटिंग बायल जातात, पिरियड जाता, तांकां एक्झॅम्प्टेड आहा, प्रेग्नंट बायलांक एक्झॅम्प्टेड, आनी पोस्ट डिलिव्हरी चायल्ड केअराक तांकां एक्झॅम्प्टेड आहा. पूण हितून कितें आहा, समज तुवें धरुना, तुका कजा धरपाक पडटा. आतां कजा म्हणजे कितें? आतां ट्रॅव्हलर रमजाना फास्ट धरुना, ताका 4 रोजे ताका चुकले, तेणें कजा मागीर करूंकच जाय. तेणें जातकूच जातकूच तेणें 4 रोजे तेणें चुकलेले रोजे तेणें धरपाक जाय, ताका कजा म्हणटा. आनी थोड्याक फिदिया म्हणटात. फिदिया म्हणजे कितें? एक मनीस सीक आहा, ताका रोजो धरपाक जायच ना, रोजो धरलो जाल्यार तो आनी दुयेंत पडटलो, तर ताका माफ आहा, ताका रोजो धरपाची गरज ना, आनी तेणेन मागीर फिदिया दिवपाचें. आतां फिदिया म्हणजे कितें? 2 पाडीचें जेवण तेणेन एक गरिबाक दिवपाचें, जेवण दिवपाचें, नाल्यार तितले अमावंटचे तेणेन पयशे दिवपाचे, इक्विवलंट अमावंट. आतां ते कितें आपूण जर खाता तेच इक्विवलंट अमावंट. तूं म्हणटलो आपूण बिर्याणी खातलो आनी तूं पाव भाजी खावन तूं उपास धर, तें जायचें ना. वॉट यू आर इटींग, तुका लागून तूं पोटाक ते घेता तितलेंच तुवें ताका दिवपाक जाय. आनी एक समज मनीस हेल्दी आसा आनी तेणें उपास धरुना, कांय रिजन ना ताका लागून ताका कांय एक्सक्यूज ना, तेणेन कंपेन्सेट करपाक जाय. आनी एक तेणें उपास सोडले जाल्यार ताका 2 म्हयन्याचे उपास धरपाक पडटा, आनी 2 म्हयने कशे? फूल 2 months. ताका गॅप आसपाक जायना मदें. तूं म्हणटलो 15 दीस धरले, 4 दीस खायलो, उपास सोडले आनी धरले, तशें ना. सो इट इज व्हेरी स्ट्रिक्ट.